पापा फ्रांसिसाक 12 सोरोन 13 लागली. ऐन घडये इगर्ज मातेचो मुखेली जावन दिसून आयिल्ल्या पापा फ्रांसिसाक आज 12 वर्सां संपतात. तांकां ह्या दिसाचे उल्हास पाठयता. 2013व्या इसवेंत मार्चाच्या 13वेर दोवी पपाल मुस्तायकी नेसून सान पेद्रूच्या चौकेंतल्या बाल्कनीतावन थंय जमो आशिल्ल्या सुमार 1000 बावडट्यांक तशेंच आख्ख्या कॅथोलीक पर्जेक उद्देशून पापा फ्रांसिसान उलयल्लीं उतरां परत उगडासाक हाडटा. Fratelli e sorelle, buonasera. भावांनो आनी भयणींनो, देव बरी सांज दिव. रोमाच्या बिस्पाक न्हिसून काडचो शेवट कॉन्क्लेव आसो हें तुमकां कळीत आसा. ताका सोदचे खातीर म्हज्या कार्दिनल भावांनी जायती मेहनत काडल्या आनी पयशिल्ल्याक दिसलां. आनी अकरेक आमी आतां हांगा आसा. तुमच्या मोगाक हांव दिन वाचतां. रोमाच्या दियेसीजीक एक गवळी लाभला. देव बरें करूं. आतां आमी सांगाता आमचें पयन सुरवातुया. रोमाच्या इगर्ज मातेन संवसारांतल्या सर्व सभेक मोगान मुखेलपण दिवंक आसा. हे एक भाव बांदवपणाचे, मोगाचे आनी विश्वासाचें पैल. एकामेका पासून सदांच मागया. संवसारांत भाव बांदवपण रुता जावचे खातीर मागया. आज आमी सुरवातच्या ह्या पैनांत म्हजो कार्दिनल विकार म्हाका सांगात दितलो आनी हे पैन ह्या सुंदर शहराक सुवार्ता प्रसार करच्याक आदाराचें जातलें. आतां हांव तुमचे लागीं एक उपकार मागतां. हांवें तुमकां बेसांव दिवच्या पयलें जेजून म्हाका बेसांव दिवचे खातीर ताचे लागीं तुमी मागा. पापा फ्रांसिसा विशीं थोड्यो विशय सांगचे तर सुमार 1000 वर्सां उपरांत पयलो युरोपा बायलो पाप साहेब. फ्रांसीस नांवाचो पयलो पाप साहेब. जेजुईत धार्मीक मेळाचो पयलो पाप साहेब. अमेरिकातावन पयलो पाप साहेब. आपणे जावन बेसांव दिवच्या पयलें लोकातावन ताणें बेसांव घेतलेलें आसा. गवळीक रावळेर सांडून सद्या अपार्टमेंटांत वसती. नेसनांत ही सादेपण. दान दिल्ल्या तांबड्या मोच्या प्रास आपणाचेच काळे मोचे. भांगाराचे मुदये बदलाक रुपयाची मुदी. भांगाराच्या खुर्सा बदलाक लोंगडाचो खुरीस तांणी स्वीकार केला. 16 वर्सां प्रायर कसल्यागी वस्याक लागून एक पॉपीस काडला तरी एक मात्र पॉपीसाचो पापा फाटल्या 4 हप्त्यांत डबल न्युमोनिया पिडे निमती आस्पत्रेंत आसून ताची भलायकी बरी जावन येताना आज तांच्या बऱ्या भलायके पासून प्रत्येक रितीन मागया. पापा फ्रांसिसाच्या भलायके पासून मागणे. देवा सगळ्या बावडट्यांच्या गवळ्या आनी सलयनारा आमच्या भाग्यवंत पापा फ्रांसिसाक तुज्या अख्ख्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्यांची पदवी तुवें दिल्या. प्रस्तुत पिडेक लागून आस्पत्रेंत दाखल जाल्ल्या तांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल. पिडा सोसून व्हरूंक तुजे सुकूर पालाबय. पवित्रत्म्याच्या सक्तेन तांकां बर. बापा अगणित काकुळदार आनी दयाळ तूं. आम्हा सर्वांचो दैवेक वयस दी. तांकां तुजो आदार, धैर्य आनी संपूर्ण भलायकी. तांची भलायकी तपासणी करच्या दाखतेर नर्सांक तुजे दैवेक कृपेन बर. तशेंच विविध पिडेक लागून कश्टाक वळोवंक सरल्या सर्व भाव भयणीक राख आनी सांबाळ म्हूण मागता हांव तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूचें नवें. आमेन.